शेता तुझी कृपा लालेता हरी एक दिसा बघच्या तुका आम्ही अगेता भक्ती मानान करत्या काळजान करता तुका नामान करता तुका नामान. अर्गां तुका सुमिया जेसू अर्गां तुका सुमिया जेसू आराधन तुका सुमिया जेसू स्तुति तुका सुमिया जेसू नमस्कार तुका सुमिया जेसू वैभव तुका सुमिया जेसू. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah. गुंडा येतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता सोम्या आयक म्हजो ताळो म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुजें कान चीत दिवं. आमचे गुण्याव तूं मनांत दर्शी जाल्यार सोम्या कोण वांसून उरत पूण तुजे लागीं आसा बक्षणे ह्या पासत लोक तुजी भक्ती करता. सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरतां म्हजो आत्मो ताच्या उतरांचेर विश्वास दवरता. फांत्याक आशेवन रावतेल्या पारे घरा परा चड आत्मो म्हजो सर्वेस्पराक आशेता. इस्रायल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरूं कित्याक सर्वेस्परा कडेन आसा काकळटो ताचे लागीं आसा तारणाची भरती. तोच सगळ्या लोकांक पातकांतलें सोडयतलो. कीर्तन 130. गुंडा येतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. सोम्याच्या हजारपणांत ह्या घडये आमी आसा. हो थोडो वेळ ही तोडी घडिता सोम्या सांगता करसूंक ताचो अनुभव जोडूंक ताका अर्गां दिवंक ताची स्तुती करूंक ह्या देव तेंपलांत आमी सांगता संबल्या. ह्या घडये आमच्या सांगताच्या सोम्याचेर आमची दिश्ट आमी दवरया. त्रिएका देवाचें प्रतिरूप तो जावन आसा. जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाक पळयला म्हणलीं उतरां सोम्याची. ह्या घडये तोच त्रिएक देव आमचे सांगता आसा. ताचें हजारपण आमचे मदें आमी भक्त आसतना त्या त्रिएक देवाक आराधन करया ताची स्तुती करच्याक मुखार सरया. तूं सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. येशू ख्रिस्ता तूं सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. हे पवित्र आत्म्या तूं सर्गीच्या
जीवन ये आमचे समर्पित हालेलुया 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 समयगला समया महिमा समयवंदन सम हालेलुया 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 यीशु आराधने यीशु वंदने यीशु स्तोत्र यीशु आराधने हालेलुया 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 नमस्कार जिसु महिमा जिसु वंदन जिसु वाकणी जिसु हालेलुया 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 होय समय आम्ही तुका आराधन करता तुझे हजारपण ह्या घडये आमचे मध्ये आम्ही मानून घेता तू आमचे संगत आसाय तू जावन आसाय इमॅन्युएल मनशा संगता रावसो आमचे संगता रावसो म्हजे संगता रावसो सोमी म्हजे संगता रावसो जेसू ह्या घडये सोम्या ह्या उंड्या रुपी तुझे हजारपण आम्ही मानून घेता आसतना प्रत्येक करून हेंच हजारपण सदांच म्हज्या जिवितांत दी फाटल्या दिसांनी तुवें आमकां सांबाळून वेलाय राखून वेलाय बरेपणान भरलाय कृपे देण्यानी आशिर्वादांनी तुवें आमकां भरल्या खातीर आमी तुका अर्घा दिता ह्या घडये तुजे संगता हो थोडो वेळ करसूंक आमी हांगासर आयल्या कशें ती समारियाची स्त्री तुजे संगी उलोवंक पडली त्या बांयतलें उदक काडूंक ती आयिल्ली पूण जिविताचें उदक तिका फावो जालें तिचे थंय आसलेली ती लौकीक तान भगली पूण आंतरीक रितीन नवेंपण तिका भोगलें तिचे थंय तो नवे उसवाड तिका फावो जालो तिच्या जिवितांत तिच्या काळजांत प्रत्येक करून आसलेली ती तान तुवें बागयली आत्मीक तान बागयल्ले परी सोम्या आमचे संगता तूं राव ह्या घडी आमी तुजे लागीं उलयतना तुजें उतर आयकतना तुजी स्तुती करतना तुका अर्घां दितना तुजे लागीं मागतना तुजे लागीं आमी उलोवंक प्रयत्न करता आसतना तेंच आशेतांव सोम्या आमकां तुजें संगतपण दी आमच्या काळजांत ती जरूमाळ अशी कर आमच्या जिवितांत तुज्या कृपे बेसावांचो बरो आशिर्वाद आमकां सदांच फावो कर सदांच तुजे थंय आमचे दोळे दवरूंक सदांच तुजे थंय आमचो विश्वास दवरूंक सदांच तुजे थंय आमची पातिनी दवरूंक आमकां तुजो आदार आनी कृपा ह्या आराधना मुखांतर फावो कर म्हणून मागता हें प्रार्थना मी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूची नांवी समेस्त आमी बसया एक घडीभर सोम्याचेर आमची दिस्ट आमी दवरया आमी सोम्या सांगता आसा थोडो वेळ सोम्या सांगता करसूंक आमी मुखार सरता आसतना ताचे स्तुती गीत गावंक आमकां सोम्या आयती करता आसतना एक घडीभर सोम्यान केल्ल्या हर एका बरेपणाचो एक घडीभर आमी उगडास काडया जेजून आमच्या जिवितांत कितलेशें बरेपण केलां आशिर्वादांनी भरलां प्रत्येक करून ह्या संवसारांत एक बरें जिवीत आमकां ताणें दिलां ताच्याच सारक्याची सुरपायेची जावन ताणें आमकां रचलेलीं आसात तसो सुस्वास आमचे भितर घालून आमकां जिवीत ताणें फावो केला जीव ताणें दिला आमकां ही प्रकृती आमचे दायज करून दिल्यांत हे वारें नितळ वारें उजवाड रात हो सगळो संवसार हें परिसर हें सगळें सोम्यान आमच्या जिवितांत केल्लें बरेंपण वाकणटा आमकां हर एकल्यांक एक बरें कुटाम ताणें दिलां आमचीं भुरगीं बाळां नात्रां आमकां दिल्लें वर्तें दायज आमच्या कुटुंबांत सोम्यान बरेंपण घालां मोग मैपासी कुटाम ताणें आमकां दिलां आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तो सदांच आमचे सांगता रावला प्रत्येक करून पवित्र पुस्तकां मरिफात एवकारिस्तां मरिफात संस्कारां मरिफात आमकां कृपे बेसावांनी ताणें आमकां भरलां विशेश करून पवित्र पुस्तकां मरिफात बरीशी शिकवण आमच्या जिविताक गरज आसची ती शिकवण ताणें आमकां दिला आमच्या जिविताक एक उजवाड कशें हें पवित्र पुस्तक आमकां दिलां
संगतच आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमी कश्टताना निराशी जाताना आमी रडताना आमी पडताना आमी घायेताना आमच्या मतींत काळजांत विविध रितीचे आकांत आमकां आमी अनुभव करता आसतना जें कितें आमी मागलेलें आमकां ताणें दिलां. आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या कुर्सा वाटेंत कश्टांच्या वाटेंत तो आमकां सांगात जाला. मंगळा जेजू ह्या घडये आमी तुजी स्तुती करता, तुजी वाकणणी करता. सगळ्यात असं सौम्या आमकां तुवें हर एका बरेपणान भरलां. येदोळ मनासर बरे भलायकी तुवें आमकां दिल्या. येदोळ मनासर आमी मागले जायते उपकार तुवें आमकां फावो केल्याय. आमच्या जिवितांत प्रत्येक करून आमी वावर करच्या जाग्यार आसूंक पुरो, आमचे कुटुंबा जिवीत आसूंक पुरो, आमची आर्थीक स्थिती, आमचे इतर सर रितीचे बरेपण तुवें आमकां दिल्लें सौम्या ह्या घडये आमी मानून घेता. सौम्या तुजें हजारपण आमचे मदें आमी बघता आसतना प्रत्येक करून हें स्तुती गीत गावंक आमी मुखार सरता आसतना ह्या स्तुती गितां मरी फात सौम्या तुवें केल्लें हर एक बरेंपण उक्त्यान आमी मानून घेता. ही स्तुती महिमा सदां सर्वदा सौम्या तुका जावं. हें गीत गावंक आमकां समी आयती करया. जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संसारार सदा सर्वदा. जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संसारार सदा सर्वदा. दर्युगा सुता सूर्योला सुता ताराला रारी ताची महिमा. सूर्योगा सुता सूर्योला सुता ताराला रारी ताची महिमा. Alleluia, 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 Alleluia. ज्ञानानि माज्ञान मानानि गौरव दिव्या सदा सका आमच्या राया. ज्ञानानि माज्ञान मानानि गौरव दिव्या सदा सका आमच्या राया. जेजू काकुळदार आमकां बक्षिता धैर्यानी कृपा तो वोदक सीता. जेजू काकुळदार आमकां बक्षिता धैर्यानी कृपा तो वोदक सीता. पातकाच्या कोंडार बुडून आसलेल्या अज्ञाक म्हज्या धार नितळ तो करता. पातकाच्या कोंडार बुडून आसलेल्या अज्ञाक म्हज्या दूर नितळ तो करता. Alleluia, 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 Alleluia. ज्ञानानि माज्ञान मानानि गौरव दिव्या सदा सका आमच्या राया. ज्ञानानि माज्ञान मानानि गौरव दिव्या सदा सका आमच्या राया. म्हज्या जिवितांत दंडळची मेटा भद्र कडपा वयर तो रावयता. म्हज्या जिवितांत दंडळची मेटा भद्र कडपा वयर तो रावयता. नव्या जिवितांत म्हज्या ताळ्याता एक नवें गायन तो गावयता. नव्या जिवितांत म्हज्या ताळ्याता एक नवें गायन तो गावयता. Alleluia, 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 Alleluia. ज्ञानानि माज्ञान
सदास्तका आमचाराया ध्यानानि माज्ञान मानानि गौरव दिव्य सदास्तका आमचाराया ध्यानानि माज्ञान मानानि गौरव दिव्य सदास्तका आमचाराया ध्यानानि माज्ञान मानानि गौरव दिव्य सदास्तका आमचाराया हालेलुया 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 अर्गासम्य ग्राफसम्य स्तुति सम्य महिमा सम्य हालेलुया 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 praise the Lord thank you Jesus we worship you Jesus we bow down before you Jesus we thank you Jesus hallelujah 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 യേശുവേ ആരാധന യേശുവേ ആരാധന യേശുവേ വന്ദന യേശുവേ സ്തുതി hallelujah 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 सोम्याचेर आमची दिस्ट आमी दवरया ही घडी परत ताका आमी पळोवचें प्रयत्न करया लुकास अध्याय 15 जेजून सुमकांगारांक दिल्ली ती शिकोवण आमी उगडासा काडयेत लोकाध्याय 15 जेजू देवाच्या काकूळटीचे मुखामळ लोकां मुखार दवरचे प्रयत्न करता जेजूच्या शिकवणेची एक उत्तम शिकवण म्हणून आमी ती मानून घेवयेत कित्याक ह्या शिकवणेंत देव काकूळटार म्हणलें सत आमकां कळटा 3 वपारी ह्या अध्यायांत आमी वाचता सुकून गेल्ल्या शेळयेची वपार भायर पडलेल्या नाण्याची वपार आनी वेचीक पुताची वपार ह्या 3 वपारींनी एक विशय आमी समजूंक शकता की भायर पडलेल्या वा पयस गेलेल्या थंय देव काकूळटार जाता पयस गेल्लो आपणाचें पातकी जिवीत मानून घेवन फाटी येता देवा थंय तो मेसवणेक पात्र जाता आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत सबारपोटी आमी त्या शेळये बरी वा वेचीक पुता बरी पयस पावलेली गडितां जायतीं आसात ही घडीभर आमच्या जिविताक आमी पळोवचें प्रयत्न करया जेजूक आमी पळयोवन आसा जेजू लागीं आमी उलोवचें प्रयत्न करून आसा आमच्या काळजांत ती कुरपेची जर उमाळा जाय तर आमच्या जिवितांत देवाच्या कुरपेची जर उमाळा जाय तर आमचें जिवीत आमचें काळीज सोम्या मुखार उक्तें करचें आमचें उणेपण वळखुचें प्रयत्न आमी करूंक जाय सोम्या ह्या घडये तुजे मुखार आमी आसा तुजे लागीं उलोवचें प्रयत्न आमी करून आसा जो सवंजल अध्याय 4 ती समार्याची स्त्री तुजे लागीं उलोवंक तिणें आरंभ केल्लें आनी त्या उलोवण्यांत तिच्या जिविताची नवसरणी करच्याक एक अवकाश तुवें दिलोय तिच्या वांकडे तिंकडे जिवीत सारकें करच्याक एक अवकाश तुवें फावो केलोय तिणें केल्लें उणेपण दाखयली ती अस्कतकाय तिणें मानून घेवन फाटी देवा थंय येवच्याक एक अवकाश तुवें फावो केल्लोय ती स्त्री हो अवकाश गळसिता ती स्त्री आपणाचें उणेपण मानून घेता ती स्त्री तुजे थंय देवाचें काकुळटिवंत मुखामळ पळयता आनी हाचो गुर्त जावन
तवळ मनासर एका रितीच्या जिवितांत ती रेवड घालनासली नव्या जिविताक ती वेंग मारता. त्या बांयतलें उदक काडूंक ती आयिल्ली आपणाची तान भागोवच्या खातीर. पण तिच्या काळजांत तुवें देवाच्या कुरपेची ती जर उमाळ अशी केली की सोम्या तिच्या जिवितांत परत ती लौकीक तान तिका गरजेची म्हण बगली ना. बगार तुजे तें आसा संपूर्णता म्हण तिका बगलें. तुजे तें आसा तो नीस मोग आनी खाकुळट तिने अनुभव केल्लो सुगुर्त जावन स्वर्ता परगटणार जावन ती परिवर्तन जाली. ह्या घडये सोम्या तुजे मुखार आसची आमी हरयेकली त्याच स्त्रिये बरी आमचो गुन्या वळखून घेवंक मुखार सरता. आमचे उणेपण अस्कतकाय वळखून घेवंक आमी मुखार सरता. तुझ्या काकुळटीवंत मुखामळा मातसो मेस्तांक तूं दाखय. कीर्तनगार आमी वाचलें कीर्तन आमी उगडासा काडयेत. कीर्तन 130 आनी थंयसर कीर्तनगार म्हणटा जर तूं आमचे अपराध मेसची तर तुजे मुखार रावत कोण. आमी कोणी रावंक शकची ना सोम्या. मुठभर न्ही पगार कांटभर वजें पदकाचें वजें आमच्या हर एकल्याच्या माथ्या वयर आसा. पूण सगळें तूं माफ करताय. सगळें तूं स्विकार कर आमकां कुरपेचो जेलो तूं आमकां घालताय. हो जावन आसा आमचो बोवाट आमची पातयेनी. ह्या घडये हें गीत गावंक आमी मुखार सरता आसतना ह्या गिता वेळार सोम्या तुज्या कुरपेचो आशिर्वाद आमचेर तूं वत. तुज्या विशेष सक्तीन प्रत्येक करून तुजें काकुळटीवंत मुखामळा मातसो मेस्तांक तूं दाखय. आमच्या काळजांत आसचें मेळेपण आमच्या जिवितांत आसचें मेळेपण आमच्या अंतस्करणांत आसचें तें मेळेपण आमच्या मोतींत आसचें तें मेळेपण आमच्या जिबेंत आसचें तें मेळेपण आमच्या दोळ्यांत आसचें तें मेळेपण आमच्या कानांत आसचें तें मेळेपण सोम्या तूं काड उडय. न्ही केवळ आमचें काळीज पगार संपूर्ण रितीन आमकां धुवन नितळ कर. पेत्रून तुज्या लागीं सांगिल्लें म्हजे पांय मात्र न्ही म्हजे हात आनी म्हजे माथेय धू कित्याक म्हाका नितळ जावंक जाय. ती नितळाय सोम्या ह्या घडये आमकां हर एकल्यांक तूं दी. आमच्या काळजांत तुजो काकुळटीवंत मोग वत म्हूण सोम्या तुजे लागीं आमी मागता. Jesus
जेसू आपयता जेसू आपयता म्हाका तुका गोपात आपल्या जेसू आपयता जेसू आपयता जेसू आपयता. उबी रावया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. पूण म्हाका खावन दितेले तुमकां हांव सांगता, तुमच्या दुस्मनांचो मोग करा, तुमकां द्वेशितेल्यांक बरें करा, तुमकां शिरापतेल्यांक आशिर्वाद दिया, तुमची निंदा करतेल्या पासत मागा, तुका एका पोल्यार मारतेल्याक दुसरो पोलोय दाखय, तुजो शेलो काडून व्हरतेल्याक तुजो दोगलोय व्हरून काडाय नाका, तुज्या लागचे विसारतेल्या हर एकल्याक दी, आनी तुजें म्हूण कितें आसा तें कोणी काडून व्हरीत जाल्यार ताचे लागचें फाटी विसारी नाका. हेरांनी तुमचें तें कशें चल जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तशें तुमी तांचें तें चला. तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तांत तुमकां कितें पळोवन मेळत. पातकी आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात न्ही. तुमकां बरें करतल्यांक मात्र तुमी बरें करचें जाल्यार तांत तुमकां कितें पळोवन मेळत. पातकी तशें करतात न्ही. जांचे कडचे पाटी मेळटले म्हूण तुमकां भरवोसो आसा ताका मात्र तुमी उसने दिवचें जाल्यार तांत तुमकां कितें पळोवन मेळत. आपणें दिलें तितलेंच आपणाक पाटी मेळटलें म्हूण चिंतून पातकी एकामेकां उसने दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मनांचो मोग करा, तांकां बरें करा, पाटी घेवची आशा नासता उसने दिया. तवळ उदंड जावंक पावतलो तुमचो प्रतिफळ. तुमी जातल्यात भुरगीं परमोन्नत देवाचीं, कित्याक तो उपकारांतय आनी कोट्यांतय अनुपकारांतय आनी कोट्यांतय दयाळ. देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुमी दयाळ जया. हेरांची जडती करिनाकात आनी तुमची जडती जावची ना. हेरांचेर अपराधी म्हूण फैसाल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हूण फैसाल जावचें ना. हेरांक बक्षिया तुमकांय बक्षाने मेळटलें, हेरांक दिया तुमकांय दितले. बरत्या मापान दांबून हालोवन आनी बरोवन उमतसय मेजून तुमच्या लेसांत घालतले. ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय पाटी मेजून दितले. देवाचें उतार हें वाकडी तुका क्रिस्ता. सरमेस्त आमी बसया. आयच्या सुवार्थेचो मोठो नियाळ करच्याक आमकां सम्यायती करया. आयच्या सुवार्थेंत जेजू लुकाचो वांचेल अध्याय 6 थंयसर जेजू एक विशेष शिकोवण आमच्या मुखार दवरता. ही शिकोवण वाचतना आमकां कळटा की ही शिकोवण सांगचे तितली सुलाबायेची वा आयकोवप्याक पसंदायेची तितली न्हय. कित्याक ह्या शिकोवणेंत आमकां 4 संगती प्रमुख जावन आमकां जेजू शिकयता. ते जावन आसा मोगा विशांत, बोगसण्या विशांत आनी एक पोलो दाखयल्यार दुसरो पोलो दाखोवच्या विशांत आनी प्रत्येक करून निमाणें जेजूचे वर्ती शिकोवन जावन आसा. हेरांनी तुमकां कितें करी जाय म्हूण अपेक्षिता तें तुमी तांकां करा. ही उतरां आयकतानाच आमकां एका रितीन ही शिकोवणेचो सारांश कितें म्हणून आमचे सकी आमी समजूंक शकता. कित्याक हे शब्द ही उतरां ही शिकोवण आमकां कळीत आसची आनी ह्या विशयांत आमी परत परत आयकोवचें वा आयकल्लें आमी उगडासा काडयेत. पयलें जावन आसा पयलीं शिकोवन जेजून सांगलेली तुमच्या दुस्मनांचो मोग करा. हे शिकोवण मनशा चिंतपाच्या सारकें न्ही वा सगळे मनशा चिंतपाच्या विरोधूच आसा म्हूण सांगेत. कित्याक आमकां हर एकल्यांक आमचेच ह्या संवसारांत आमचेच म्हणले विरोधी आसात आनी ह्या विरोधींक वा आमच्या जिवितांत आसच्या इतर व्यक्तींक आमकां पाड केल्ल्यांक, आमकां अन्याय केल्ल्यांक, आमचें नांव पाड केल्ल्यांक असली दुस्मानकाय आसलेल्या व्यक्तींक आमी कसो मोग करचो ह्या विशीं आमकां कशें जेजू ही शिकोवण आमच्या मुखार दवरता. ह्या संवसारांत विविध रितीचो मोग आसा. कुटुंब संबंदाचो मोग आसा, इश्टगतेचो मोग आसा, ताच्या उपरांत लग्ना संबंदाचो मोग आसा, आवय बापय भाव भयणी ह्या संबंदाचो मोग आसा. अशें विविध रितींचो मोग ह्या संवसारांत दिसून येता. पूण ह्या सर्व मोगा सांगता आनी एक मोग देवान आमकां उगडावप केल्लो तो मोग जावन आसा अगापे. क्रिस्तान
शिकयलेलो मोग देखून दुस्मानाचो मोग करा म्हणून सांगता आसतना जेजू कितें सांगता जेजूची उतरां जावन आसात आनी एकलोय तोय देवाचेर आसता आमचे सांगात आसचो व्यक्ती तो आमचो दुस्मान आसूंक पुरो तो आमकां रागाचो व्यक्ती आसूंक पुरो तो कोणी आसूंक पुरो पूण तोय देवाची रचना आनी देखून देव ताचोय मोग करता देव सट्टांचो मोग करता देखून आमी देवाची देखून आमी दुस्मान म्हणून ताचो मोग करच्यांत फाटी फुडें करूंक जायना कित्याक क्रिस्ती जिविताचो एक विशेश शिकवण जावन आसा दुस्मानांचो मोग करा देखून जेजूक कुर्सार मारता आसतना निमाणे जेजूची उतरां आमी उगडा सकाळी येत जेजून थंयसर सकल आसलेल्या आपणाक कस दिल्ल्या त्या हर एका व्यक्तींक पळोवन जेजून सांगली उतरां बापा तांकां बक्षी कित्याक ते कितें करतात तें नेणा ती उतरांच आमी समजूंक शकता की हो मोग जेजून दाखयलेलो मोग आगापे ह्या मोगांत संपूर्णता टापून आसा हो मनशांचो मोग न्ही बगार हो देवाचो मोग आनी देवाच्या मोगांत ती संपूर्णता आमकां दिसून येवची लूक चॅप्टर 6 वर्स 36 लूक अध्याय 16 मोताराच्या सुवार्तेंत आमी आयकली उतरां जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुमी दयाळ जाया मनशा सै म्हणी बगार देव कितलो दयाळ तितले दयाळ आमी जावंक जाय तो मोग आमच्या जिवितांत दाखय जाय म्हणलें चिंताप देखून दुस्मानांचो मोग करा दुसरें एका पोल्याक मारल्याक दुसरो पोलोय दाखय कसली ही शिकोण ही संवसार आमी ही आयच्या दिसाची चारय चिंतपा मनशा चिंतपा न्ही मनशाच्या आलोचने प्रकाराची न्ही देखून ही शिकोवन आमी एका रितीन समजोवचे प्रयत्न करूंक जाय एका पोल्यार मारल्यार दुसरो पोलोय दाखय कोणी मनीस असल्या संगतीक तयार ना कोणी तयार ना कित्याक म्हळ्यार आमकां हर एकल्यांक रिटॅलिएशन म्हूण आसा फरीकपण म्हूण आसा कित्याक आमकां कितेंय अनुपकार केल्ल्या व्यक्तीक तो अनुपकारपण फाटी दी जाय म्हणल्यार आमी चिंताप मनशा जिविताचें वय म्हाका ताणें केलां एक दीस हांव ताका फाटी दिता हें चिंताप मनशाचें पूण देव आमकां जेजू आमकां हेच्या सुवार्तेन सांगता एका पोल्याक मारल्यार आनीक पोलोय दाखय कित्याक आतां आमी एक घडी भर पवित्र पुस्तकाक फाटी वेचे प्रयत्न करया पवित्र पुस्तकांत तीच शिकोवन आसा आमी कितें चिंतून आसा आमी कितें जियोन आसा हांव आनी तूं तेंच शिकोवन आसा निर्गमन ग्रंथ अध्याय 21 ओळ 24 थंयसर आमकां पळया हुलपावणेक हुलपावणी गायाक गाय माराक मार द लॉ ऑफ रिटॅलिएशन लेवी शास्त्र ग्रंथ अध्याय 24 ओळ 20 आमकां सांगता मोडलेल्या हाडाक मोडलेलें हाड दोळ्यांक दोळो दांताक दांत पळय ही उतरां पवित्र पुस्तकांत आसली पूण पोरण्या सोल्ल्याता नव्या सोल्ल्याक येता आसतना जेजू हांगासर आमकां एका रितीन नवेंच चिंताप आमचे मुखार दवरता लॉ ऑफ रिटॅलिएशन फरीकपणाचें चिंताप न्ही बगार हांगासर आमी एका रितीन आनी एक वेगळेंच मेट काडचें प्रयत्न म्हळ्यार हाचो अर्थ कितें खंयच्याय रितीर रागाच्या संदर्भार आमी थंयसर एक प्रयत्न करचें तो राग मुखार वचनाशें रावच्याक ती झगडे मुखार वचनाशें रावच्याक देखून हांगासर द कंप्लीट फॉरगिवनेस वा संपूर्ण बोगसाने हांगासर दिसून येता देखून एका पोल्याक मारतना आनी एक पोलो दाखयलेंच आमचो विरोधी आसचो ताच्या मतीन ते चिंताप येता हो मनीस म्हाका कितेंच करना तशें म्हणटा आसतना हो राग आनी मुखार वेचो सारको न्ही देखून हांगासर रागाक एक अंत्य जावचें प्रयत्न वा असल्या संबंदांत अंत्य जावचें आनी मोगा संबंद आराम जावचो तसलो एक अवकाश आसा म्हणलें चिंताप दवरच्याक जेजू आमचे मुखार हें चिंताप दवरता तिसरें बक्षाणे विशांत आमी हाच्या पयलें जायते फावटी आयकलां हें बक्षाणें जो देव समाजेंत नवी शिकोवन जेजून दिल्ली कित्याक जेजूच्या समाजेक एक फाटी वेचे प्रयत्न करया जो देव लोक इतल्या वर्सां तावन पाळडा इल्लेलो एक नियमावळ आसली हम्मराबी म्हणल्या व्यक्तीन जेजू येवच्या एका 2000 वर्सां पयलें तो व्यक्तीन एक नियमावळ दिल्ली एक लॉ दिल्ली लॉ ऑफ हम्मराबी म्हणटाले आनी ह्या नियमावळी प्रकार जें कितें मैजाच्या नियम शास्त्रांत आसा तेंच चिंताप थंयसर आसलें दोळ्याक दोळो दांताक दांत एकल्यान आनी एकल्याक खंयच्या रितीन बादाक केला तेंच बादाक ताका फाटी करचें तसलें प्रयत्न आनी देखून जुदेव समाजेंत असलेंच नियमावळ प्रचलीत आसली आनी ताच्या भायर जुदेव समाज एका मेस्सायाक राखून आसली कित्याक म्हळ्यार थंयसर रोमागार राजवडकी चलयताले आनी जुदेव लोकांक ती सोडवून जाय आसली तांकां ते इंडिपेंडन्स जाय आसलें स्वातंत्र्यपण जाय आसलें तांचोच देश बांदचे तांचेच राज बांदचे त्या रोमागारांक धांवडावन तांकां नाश करचें प्रयत्न आनी ह्या वेळार जेजू आयिल्लो आनी जेजूक तांणी
मानून घेतले किंवा मेसाया देखून हो आता रोमागराक धांवडयता तांकां सक्तांक नाश करता तांणी केल्लें हर एक संगतीक तो तांकां कश्ट दिता हें सगळें पूण जेजू येवन शिकयता कितें जेजू येवन शिकयता बोगसाणें हे बोगसाणें तांच्यान स्विकार करूंक जालें ना कित्याक म्हळ्यार आमी पवित्र पुस्तक परमेश्वरल्याक एक घडी पर फाटी वेचें तुमी घरा वचून वाचये ती कीर्तना 18 कीर्तन 72 कीर्तन 92 ही कीर्तना वाचचें वा हाच्या भायर आमी परमेश्वरल्यान पयलीं 5 पुस्तकां ती वाचली जाल्यार आमकां कळटा देवान कशें ताच्या परजेक राखचे खातीर उरिल्ल्या लोकांक नाश केलो म्हणून उरल्या लोकांक नाश केलो आपणाच्या परजेक राखचे खातीर फराव्याच्या गुलामपणांत हांव सुटका दित आसतना तो लोक येता आसतना कशें त्या लोकांक थंयसर ते आयले तांकां धरच्या खातीर ते रायाचे वावराडी सगळे थंयसर आयले क्षत्रीय थंयसर आयले तांकां धरच्या पूण सगळ्यांक ताणें देवान नाश केलें आपणाच्या परजेक राखच्या खातीर देखून असलें एक चिंता दवर नासलेल्या लोकां मदें जेजू येवन बोगसाणें सांगता आसतना हे लोक हें स्विकार करूंक जालें ना देखून मोगाच्या इश्टानो हें बोगसाणें जुदेव समाजेंत एक नवें चिंताप आटोवच्याक कारणाचें जालें देखून हेंच बोगसाणें आज आमी दिजय म्हणलें जेजू हाच्या सुवार्थेंत आमचे मुखार दवरचें प्रयत्न करता सुवांसो अध्याय 13 ओळ 34 एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता एक नवो उपादेश कसलो हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय हांवें तुमचो मोग केलो त्या मोगांत एक मोग ताणें दाखयलेलो जावन आसा बोगसाण्याचो मोग लूक चॅप्टर 15 आमी उगडा सकाळीं बोगसाण्याचो मोग ताणें दाखयल्लो त्या प्रदरांत आदारिल्ल्या स्त्रियेंतय दाखयलेलो मोग आसून पुरो त्या जाकेवातय दाखयलेलो मोग आसून पुरो हें सगळें बोगसाण्याच्या स्पिरितान भरलेलो मोग आनी तोच मोग आमच्या जिवितांत दाखोवंक जेजू आयच्या दिसा हांगासर आमकां आपण दिता आनी चवथें जावन आसा निमाणें द गोल्डन रूल जावन आसा हेरांनी तुका कितें करी जाय म्हूण तूं अपेक्षिताय तें तूं हेरांक कर हेरांनी आमकां हर एकले आमी आशेतां एक्सपेक्टेशन्स आर कॉमन आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमी आशेतां एक आसाक सांग हांव आशेतां म्हाका कोणें म्हणी बरें म्हज्या विशयान बरें उलय जाय म्हाका कोणें म्हणी म्हज्या जिवितांत बरेंपण करी जाय आमी हर एकले आशेवचें स्वाभावीक पूण आमी कितें आशेतां तें आमी पेल्याक दिवचें प्रयत्न केलां गी ह्या सवालाक एक जाप म्हणलें बरी जे जायच्या दिसा आमकां इल्लें सांगचें प्रयत्न करता सो इट इज नॉट ह्युमन एटिट्यूड इट्स अ डिवायन एटिट्यूड एक दैवीक चिंताप आमचे मुखार जेजून दवरचें जावन आसा देखून हें जावन आसा देवाचें उदारपण देखून आयच्या स्वर्ते मरिफात एक स्पश्ट चिंताप आमच्या देवा दोळ्या मुखार जेजू दवरचें प्रयत्न करता आनी तें जावन आसा मनशा जिवीत आमी जियोवन आसलेल्या रितीन ती जियेत वा आयच्या सुवार्थेंत जेजून दाखयलेल्या वाटेनी आमी जियेत मोगाचें बोगसाण्याचें राजी संधानाचें जिवीती आमच्या जियोंक जाता म्हणलें चिंताप जेजू आमच्या मुखार दवरचें प्रयत्न करता देखून एक घडी भर आमकां आमी जेजूच्या पांयतळी समर्पण करता आसतना एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया जेजूची शिकवण आमी आयकली आनी जेजूच्या शिकवणेचो एक वांटो म्हणलें बरें आयच्या दिसा जेजू आमकां मोगाचें बोगसाण्याचें राजी संधानाचें चिंताप आमचे मुखार दवरता हेरांनी आमकां कितें करी जाय म्हूण तूं अपेक्षिताय तें तूं हेरांक कर सगळ्या नियमशास्त्राचो सार हांतू आटापन आसा सगळे नियमशास्त्राचे संपूर्णता ह्या चिंतपांत आटापन आसा द डिवायन एटिट्यूड एक दैवीक व्यक्तित्व दैवीक हावभाव मनशा जिवितांत दाखय जाय जाल्लें हांवें आनी तुवें हर एकल्यान जेजू आज शिकोवन दिता आसतना म्हाका आनी तुका हर एकल्याक शिकोवन दिता पूण मनशा जिवितांत तें साध्य सागी कश्टांचें आसा मोगाचें इश्टान आमकां हर एकल्यांक कळीत आसा तितलें सुलाभायेचें न्ही देखून एक घडी भर आमी उगडा सकाळीं मातेवाच्या वांजेलात ते 19 ओळ 26 मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 26 आनी थंयसर जेजू एक उतर सांगता मनशाक हें असाध्य वय पूण देवाक सर्व संगती साध्य विथ गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल देवाक सर्व संगती साध्य देखून आमच्या जिवितांत ही शिकवण पाळली जाय तर म्हाका आनी तुका देवाचो आदार गरज आसा देवाची मजत गरज आसा देवाची कृपा गरज आसा देवाचें सांगतपण गरज आसा तवळ मात्र म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत ही वर्ती शिकवण मोगाची बोगसाण्याची
राजी संधानाची सोडदोडीची शिकोवन दयाळपणाची शिकोवन म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत रुता करूंक साध्य जाता. ह्या आराधना वेळार आमचे संगत आसूं सोमी आमकां आदार दिवन दी, आमकां कुमोग दिवन दी, आमकां सर रितीच्या कुरपे बेसावांनी बरोवन दी. कित्याक ताचे वरवीं सर्व संगती साध्य म्हणलें ताणें आमकां सांगलें आमी उगडासा काडयेत. तसो सोमी आमचे संगत आसो ह्या दिशेन आमकां हर एकल्यांक आदार फावो करून दी म्हूण जेजू लागीं आमी मागया. जेजूचेर आमची दिस्ट आमी दवरया. ह्या घडये एक घडी भर ताची कृपा आमच्या जिवितांत मागून घेवच्या मोकार सरया. ಲುಕಾಸ್ ವಂಜಲಾಧ್ಯಾಯ 24 ಓಳು 29. Luke chapter 24 verse 29. ताका तांणी परतून म्हळें, आमचे संगता राव, आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो. देखून तो तांचे संगता रावोंक भितर सरलो. ताका तांणी परतून म्हळें, आमचे संगता राव, आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो. देखून तो तांचे संगता रावोंक भितर सरलो. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು आमचे संगता राव, आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो. मोगळा जेजू, म्हज्या जिवितांत तुवें म्हजे संगता रावोंक जाय. जेन्ना म्हज्या जिवितांत कश्टांची मोडां येताना, पिडा शिडा म्हणली सुलवणी येताना, म्हज्या जिवितांत विविध रितीचे कांटे कुंट्याचे रस्त्यांनी म्हजे जिविताचें पयण समकत आसतना, म्हज्या जिवितांत चिंतिनातली थोडी घडितां, चिंतिनातली थोडी मेटां, चिंतिनातली थोडी स्थिती म्हज्या जिवितांत रेवट घालता आसतना, सोम्या हांव हेंच तुजे लागीं मागतां, आमचे संगता राव, आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो. आमचे संगता राव, आतां सांज जाली घडयेन दीस बुडतलो. मनशा जिवितांत सबार पोवटी आमी खंयची योजना घालिल्ली आसा त्या प्रमाणे आमचे जिवीत चलना आसतना जाता. जायते प्रयत्न केल्यार ही सुलवणी म्हज्या मेटा मेटांक राखोन आसा सोम्या.
कितलेय प्रयत्न केल्यारी सबार पोटी हांव सोलवणेच्या जिविताक पात्र जाला. पिद्रून सगळी रात वावट केलो, कांयच ताका मेळ्ळा नासतना खाली जाळ घेवन तुज्या मुखार पावल्ले परी सबार पोटी म्हज्या जिवितांत असलें खालीपण म्हज्या जिवितांत दोसता. जावंक पुरो आर्थिक रितीची अडचणी, जावंक पुरो मन आमच्या जिवितांत आमी आशिल्ली ती स्वप्नां, आमी घाल्ली ती योजना, आमी केल्लें तें सगळें प्लॅन आनी हरयेकलें. आनी असल्या संदिग्ध परिस्थितींत सौम्या आमी कोणा लागीं वेचें? असल्या निराशेच्या सन्निवेशांत सौम्या हांव तुजे लागीं एकच मागतां, सौम्या आमचे संगतात राव. आतां सांसली आनी घडयेन दीस बुडटलो. ह्या आमच्या कश्टांत, ह्या आमच्या वाटेंत सौम्या तूं आमचे संगता राव म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमचे संगता तूं राव. आतां सांसली आनी घडयेन दीस बुडटलो. कुटुंबा जिवीत हांव जियेत आसतना सबार पोटी ह्या म्हज्या जिवितांत म्हजें जिवीत कडसाणेचें जाल्लेलें जायतीं घडितां आसात सौम्या. ल्हान ल्हान संगतीक मनस्ताप येवचें, एकामेकाक उतरां आशार पाशार जावचीं, एकामेकाची बोगणां समजनासतना घेवचें, एकामेकाक दुखोवणेचें उलोवचें मुखांत्र संबंदांत फूट येवन सबार पोटी आमचें जिवीत कोडो जालां, कश्टांचें जालां. आमची भुरगीं सबार पोटी आमकां काल जायनासतना रावल्यांत. तांच्या जिवितांत सबार पोटी आमकां दूख हाडूंक शकल्यांत. पाड वाटेन ती चलतना सबार पोटी तांणीच केल्लें सारकें म्हणलें तांणी उत्तेजन करच्या मुखांतर तांचें जिवीत सबार पोटी पाड संगतींत पाड वाटेन ती सरलेलीं आसात. असल्या एका अनुपस्थितींत सौम्या, असल्या एका संदिग्ध परिस्थितींत हांव म्हज्या कुटुंबाचो उगडास काडटां. ह्या आमच्या कुटुंबांत सौम्या तूं सांगात दी, आमचे सांगाता तूं राव. घडयेन दीस बुडटलो आनी ह्या वेळार सौम्या तुजें सांगातपण म्हाका धैर्य दितलें, तुजें सांगातपण म्हाका आदार दितलें. म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या स्थितींत सौम्या तूं म्हजें सांगाता राव. सर्वांमी दिपी घालया. ह्या घडये आमच्या सर्व गरजां खातीर मागच्या कामकां समयती करता आसतना ह्या विशेष आराधना वेळार प्रत्येक करून थोड्या विशेष देसावा खातीर मागणें करच्याक आमकां आपण आयिल्लें आसा. एका कुटुंबाच्या जाग्याचे प्रॉपर्टी कार्डांत सूख घडलेली सारकी करूंक अधिकारी पाटी मुखार करनासात आनी हें सगळें काम वेगळी समाज जावच्याक आनी प्रॉपर्टी कार्ड मेळच्या खातीर मागोन आसा. एक भयण मारेकार पिडेन कडेन वळोवन आसा, तेची पिडा सोंसून व्हरच्याक बोळ मेळोवंक ती मागता. एक भयण पडोवन तेच्या पांयांक जाल्लो गाय गूण जावंक आयकना, तो गाय बेगीनच गूण जावच्या खातीर ह्या आराधना वेळार आमी मागया. एक भयण तिच्या कुटुंबाचो एक सांदो मिसाक वसना,
तिने मौन करन त्या व्यक्तीन मौन कर मिसाक वेशें बवाट स्वीकार करीशे मागच्याक ह्या वेळार आमी प्रत्येक करून मागया. एक बहीण तिच्या पुताक एक बरी सैरीक मेळच्या खातीर मागोन आसा. एक बहीण तिका कठीण आंग दूख सोलोवन उठोन बसूंक जायना. ह्या दुखीतावन निवारच्याक देवाचो आदार ती मागोन आसा. एक भाव पडोन पांय फ्रॅक्चर जाला, ताका कॅन्सर आसले वरवीं सर्जरी करूंक जायना. सर्जरी नासतना बेगिनस्ताने बरो जावच्या खातीर सोम्याचो आदार तो मागोन आसा. एक कुटुंब इटलींत आसा, तांची आर्थीक स्थिती मस्त पाड आसा. लेकावर ते रीण आनी हें फारीक करूंक वाट दिसना जाल्या आंतले बेगीनच सुडका मेळच्या खातीर देवीक वाट दाखय सोम्या म्हणून ती मागोन आसात. गोंयांत एक भयण आपल्या दोगां भुरग्यांनी आतां सोलोंकासच्या बोर्ड एग्जाम परिक्षेंत बरें शिकोवन बरें मार्क्स मेळच्या खातीर ती मागोन आसा. मॅथ्यू म्हणलो एकलो भाव स्ट्रोक जावन आस्पत्रेंत आसा. ताचें क्लॉट बेगीन क्लियर जावन बरो जावंक तो मागोन आसा. एक भयणीक तवळ पोटांत दूख येता. ही सारकी डायग्नोस जावना. तिणें बेगीनच बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागणेक ती करून आसा. दोग आतां आसा एका भाव कंपनींत लॉस जावन ताचें काम वेचार आसा. दुसरे कंपनींत एक बरें काम मेळच्या खातीर ताचे खातीर आमी मागया. एक व्यक्ती आपल्या पुतान MITंत केमिकल इंजिनियरींग केल्लें. आतां 4th इयराची एग्जाम तो बरोवन आसा. एग्जाम कस्ट आसा. मार्च 10 तारखेक ती बेगीनच जावन एक बरें काम मेळच्या खातीर आमी मागया. एक भाव आतां हाता पांयांक बॉल नासतना कठीण वळवळटा. सोलोंक सोमा जायना. ही पिडा गूण जावन ताच्या हाता पांयांक बॉल मेळच्या खातीर मागया. एक भाव डायबेटीस जावन कठीण अस्कत जाला. कांय काम करूंक जायना. ही पिडा गूण जावन बरो जावच्या खातीर. एक भयण आपली स्टेलाची शेळ ताप गूण जावच्या खातीर मागोवंक आसा. मुंबयंत एक कुटुंब तेगा जाणांक अवघडाक सांपडोवन येवन आस्पत्रेंत आसा. मल्टिपल इंजरीज जावन आसात. वेगळी गूण जावंक तांणी घरा फाटी येवच्या खातीर मागोन आसात. एका भावान रीण दिल्ली तेगा जाणां ती कळीत ना खंय आसात. बऱ्या तरान तांणी फाटी येवंक आनी दिल्ले रीण फाटी मेळच्या खातीर तो मागोन आसा. एक भयण आपले लोन एप्लिकेशनाचे पास जावंक आनी लिगल ओपिनियन बरी मेळोवंक मागोन आसा. ह्या सर्व तेसवा पासत सोम्या ह्या घडये आमी मागोन आसा. हांव सांगताच आमच्या वैयक्तीक गरजांचो एक घडीभर आमी उगडास काडटा. आमच्या जिवितांत गरज आसा जायतो आदार सोम्या तुजे मरिफात मेळटा. आमकां गरज आसा आमच्या प्रत्येक करून आमच्या कुटुंबा जिवितांत तुजो आदार आमकां गरज आसा. आमच्या वावरा जिवितांत तुजो आदार आमकां गरज आसा. आमच्या भुरग्यां बाळांतय तुजें बरें मोन तुजी दयाळाय आमकां गरज आसा. आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आसचे विविध कश्ट नाना रितीचे टेन्शन आसूंक पुरो आमकां मनस्ताप इतर अडचणी आमच्या जिवितांत आसात. विविध रितीचे बरादीक वजें आमच्या खांद्या वयर आसा. सोम्या हें सगळें तुज्या पांयांतळी समर्पण करता. प्रत्येक करून सोम्या पिडे शिडीन कोसून आसच्या सर्व भाव भयणींचो जायत्या जणांनी पिडेस्त भाव भयणींनी आमचे लागीं मागोवंक सांगलेलें आसा. ह्या सर्व पिडेस्त भाव भयणीचो सोम्या आमी उगडास काडून तांचे खातीर मागता. प्रत्येक करून ह्या कॅन्सर पिडे वरवीं जायतो लोक तांच्या जिवितांत कोसरून आसा. मागळा जेजू तुजी दैवीक सकत तांचेर वत. तांकां तूं आदार दी, कृपा दी, बेसांवां दी. तांच्या पिडेंतले तांकां बेगीनच सुटका दी म्हूण सोम्या आमी तुज्या लागीं मागता. सांगतच बरें काम मेळच्या खातीर बरी सैरीक मेळच्या खातीर मागणें करूंक जायत्या जाणांनी सांगलेलें आसा. ह्या इतिहासांचो आमी उगडास काडटा. सोम्या आमी मागता. सांगताच तुजे मुखार आसची आमी हर एकली आमच्या जिविताच्यो हर एक वैयक्तीक गरजो प्रत्येक गरजो आमी मागोवंक हांगासर आयलेली आसा. ह्या आराधना वेळार विशेश करून आमच्या प्रत्येक गरजां खातीर आमी कितें मागोन आसा ते सर्व गरजो सोम्या तुजे मुखार हाडटा. जावंक पुरो आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर, तांच्या फुडारा खातीर, आमच्या कुटुंबाच्या स्थितीगती खातीर आसूंक पुरो, आमी हातीक घेतिल्ली योजना आसूंक पुरो. ही सगळी योजना सगळी ते सामान सोम्या बावडटान आनी कलतेपणान तुजे मुखार दवरता. ही सर्व ते सामान तूं मानून घे. आमकां तुजो आदार दी, कृपे देणे आनी बर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. हात आमचे उबारया. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगळा जेजू ह्या घडये ही तुजी परजा बावडटान आनी कलतेपणान तुजे लागीं मागोन आसा. ते उपकार तूं स्वीकार कर म्हूण आमी मागता.
ती मागणी तू स्वीकार कर म्हणून आमी मागता. आमचे सांगता तू राव सोम्या, तू जावन आसा आमचो देव इमॅन्युएल. आमचो मोग करचो, आमकां सांबाळून वचचो, आमची दुखां पुसचो, आमचे वजें हळू करचो. वगळा जेजू आमच्या पिडेशिरीन, आमच्या कश्टांच्या वाटेन, आमच्या सलवणेच्या वाटेन, आमच्या बियाच्या वाटेर, आमच्या विविध रितीच्या कश्टांच्या पडण्यांच्या वाटेर सोम्या आमचे सांगता तू राव. आमकां आदार दी. कशें त्या दोगा शिसांनी मागिल्लें आमचे सांगता राव सोम्या, आमचे सांगता राव सोम्या. स्टे विथ अस लॉर्ड, स्टे विथ अस लॉर्ड. सोम्या जेजू तुझे हजारपण सदांच आमकां दी. आमकां तूं जाय सोम्या, कित्याक तुजे थंय आसा आमची पातयेणी, तुजे थंय आसा आमचो विश्वास, तुजे थंय आमचो भरवसो. तूंच आमचो देव आनी धनी सोम्या. ह्या आमची सर्व गरजो तुज्या मुखार समर्पण करता. स्वीकार कर, आमकां आशिर्वादीत कर, आमकां बेसावनी बर. हालेलुया, 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 हालेलुया. हे देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको. तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिसरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी रास करता ससनाच्या सासना